भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन फॉर स्टँडर्ड फर्स्ट टू 10th ह्या चॅनलान तुमचे स्वागत आसा. इन द प्रिवियस व्हिडिओ आम्ही हाच्या पयलीं पार्ट 1 पळयला कविता रिडींग ऑर रिसायटेशन. भारत आमचो मान फॉर स्टँडर्ड 6th इयत्ता 6वे खातीर. आता ह्या व्हिडिओन आमी सॉल्व करतली पाठ्यपुस्तकाच्या सकयल दिल्ले प्रश्न आणि त्यांचे जापो. सो लेट्स बिगिन. चला सुरू करूया. सकयल दिल्ल्या प्रश्नांची अचूक जाप दिल्ल्या पर्यायातल्यान वेचात. फर्स्ट, हे कवितेत खंयचो साद घुमला? अ. वंदे मातरम. ब. जय हिंद. क. इन्किलाब जिंदाबाद. जय जवान जय किसान. आणि हाचे करेक्ट आन्सर आसा इन्किलाब जिंदाबाद. भारत आमचो मान हे कवितेत अ. भारत देशाची तोखणाय केल्या. भारतातल्या लोकांची तोखणाय केल्या. भारतातल्या महान लोकांची याद केल्या. ड. भारताच्या सैमीक सोबेचे वर्णन केल्या. हाचे करेक्ट आन्सर आसा भारत देशाची तोखणाय केल्या. सकयल कवितेतली काय उतरां दिला तांच्या अर्था वा संदर्भात जोड्यो लायात. शब्द या कॉलमान दिला अर्थ वा संदर्भ ऑन द राईट हँड साईड. आमच्या उजवे कडेन दिला अर्थ वा संदर्भ. हिमालय. हिमालय म्हळ्यार कितें? भारताचे उत्तरेकडली डोंगराची माळ ते हिमालय. सेकंड आसा गंगा. गंगा एक भारतातली एक फामाद न्हंय. तिरंगा. तिरंगा भारताचो झेंडो. महात्माजी गांधीजी. भगत सिंग क्रांतीवीर. भारत हिंदुस्तान. भारताचे दुसरे नाव हिंदुस्तान. भारताचे स्वातंत्र्य आमकां स्वातंत्र्य केन्ना मेळ्ळा? 15 ऑगस्ट 1947. इन्किलाब जिंदाबाद ही एक घोशणा आसा. एक जार हो मंत्र जालो. त्याग ची शान आसा. सकयल दिल्ल्यो घोशणा कोणाच्यो ते व्यक्तीचे नाव बरयात. घोशणा आसा फर्स्ट, जय जवान जय किसान लाल बहादूर शास्त्री. जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी. तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नेताजी सुभाषचंद्र बोस. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक. फिफ्थ, मैं मेरी झांसी कभी नहीं दूंगी रानी लक्ष्मीबाई. इन्किलाब जिंदाबाद भगत सिंग. करो या मरो महात्मा गांधी. सायमन गो बॅक लाला लजपत राय. वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी. आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल. चलो दिल्ली सुभाष चंद्र बोस. सत्यमेव जयते पंडित मदन मोहन मालवीय. भारत छोड़ो और क्विट इंडिया इट इज कॉइन्ड बाय यूसुफ मेहर अली and popularized by महात्मा गांधी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतातल्या 13 न्हंयांची नावां सकयल दिल्ल्या उतरां कुवाड्यांत सोदून काडून पुस्तकान बरयात. सो हांगा हे कुवाडे दिला तितून आमकां 13 न्हंयांची नावां सोदपाची आसा. चिनाब. सेकंड इज गंगा. नर्मदा. कृष्णा. कावेरी. सरस्वती. ब्रह्मपुत्रा.
महानदी, सिंधू, यमुना, झेलम, गोदावरी, तापी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. सो आम्ही 13 न्हंयांची नांवां ह्या कुवाड्यांतल्यान सोदून काडल्या. खंयचे खंयचे न्हंयो आसा? चिनाब, गंगा, झेलम, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, सरस्वती, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, तापी, गोदावरी and Sindhu. Thanks for watching. If you like my channel, please subscribe, share.